उदरगती खातीर मतदान केल्ले खातीर आपूण बिहारच्या जनतेचे अभिनंदन करता अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें। बिहारच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर 6 आनी 11 नोव्हेंबराक 2 टप्प्यांनी वेंचणूक जाल्ली। शुक्रारा मतदानाचो निकाल जाहीर जावपाचो आसा। देखून आतां बिहारात खंयचो पक्ष सरकार चलयतलो हे खातीर सगळ्यांचे लक्ष लागून रावला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी एनडीए ज्या पद्धतीची लीड घेतल्या म्हाका निश्चितच खात्री आसा। आणि डबल इंजिन सरकार बिहारांनी जे काम करता, बिहाराचो विकास ज्या पद्धतीत जाला, जंगल राज सोंपल्या उपरांत 10 वर्सांक नितीश कुमारजी आणि मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल जो डेव्हलपमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात जाला, ताजेच रिजल्ट हे आमकां पळोवपाक मेळ्ळा। त्या ती काँग्रेस बिहारच्या जनतेचे हांव खूप खूप धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी परत एकदा विकासा खातीर मतदान हे परत एकदा प्रूव्ह केल्लें आसा। खंयसरूच आमी म्हणटा की जात धर्म हे न दवरता तांच्यांनी वोटिंग हे फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द बिहार हे केलें। त्या बद्दल तांकां खूप खूप धन्यवाद म्हणटा, अभिनंदन करता।